मोगाच्या भावा भयणींनो, आमी प्राचीत काळांत आसां आनी ह्या काळांत आमकां खूब खोरण्यो सांगच्यो करच्यो आसात आनी त्यो म्हणजे एक खोरणी म्हणजे उपवास करप. आनी आजचे वाचपान आमी ह्या विशयाचेर थोडी म्हायती आमकां मेवल्या. पयले वाचपान प्रवादी आयजाय सांगता की आमी भितरलो उपास करचो, म्हणजे वायट वस्तू आमी करता, वायट खोरणे करता, वायट विचार आमच्या मनांत आसतात, वायट भावना आसतात, ते सगळे पयस करूंक जाय. आनी हे पयस केल्यार आमी भायलो तो उपास करता ताका एके भाशेन अर्थ मेळटलो. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना आमचे बरोबर न्हवरो म्हणजे जेजू आसा तेन्ना आमकां उपास करपाची गरज ना. आनी अशें म्हणून तो जेजू कितें म्हणटा जेन्ना आमचे मदें न्हवरो आसता तेन्ना खुशालकाय आसता, तेन्ना कोण दुखीच ना. मुखार जेन्ना आमच्या मदें जेजू आसा, जेजू जियेता आनी आमी जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत राग द्वेश दवरिना, दुसऱ्यांक बक्षिता, गरजेंत पडलेल्या लोकांक आदार दिता. जेन्ना आमी गरिबांक भुकेल्ल्यांक आमचीं दारां उगडून जेवण खाण दिता तेन्ना आमकां उपवास करपाची गरज ना, कित्याक आमच्या काळजांत जिवितांत जेजू आसा. जेजू एके भाशेन आमकां सुटी दिता ही बऱ्यो खोरण्यो करूंक. तेन्ना आमी उपास करिना. आमी खबर आसा की जेन्ना आमच्या घरान न्हवरो आसा, व्हंकल आसा, सोयरी आसा तेन्ना आमी खुशालकाय जियेता. तशेंच जेन्ना आमचे जेजू आसा आमी ताची उतरां प्रमाणे आमी जिवीत सारता तेन्ना उपास करिना, कित्याक तेन्ना आमचे फकत बऱ्यो खोरण्यो येतात. जेन्ना आमचे जेजू ना तेन्ना एके भाशेन आमचे वायट विचार येतात, वायट करूंक आमकां दिसता. तर आमी ह्या प्राचीन काळांत भितरल्यो वस्तू चड मोल दिवंक आनी बऱ्यो खोरण्यो करूंक आज आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.